ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾಗ 36 ಮಕ್ಷಿಪಟಿ ಕಾಣಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೃಂದಾವನ ಮಿತ್ರಗೆ ದಶಿರ ಬೇಲ್ನೆ ತಗ್ಗಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗನು ಸಂಗಿನೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಾಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಯ ಸ್ತೋತ್ರ ही स्वामी ने अंगीकार तक है राघवेंद्र स्वामी वृंदावन प्रवेश केल्यानंतर को लिखलेले फर्स्ट पवाड तशी दोन्ही पवाड कंजत मसाले त्यांनी राघवेंद्र स्वामी वृंदावन लक्षिंत पुढेची तांगेले उत्तराधिकार कोण कोण म्हणून 4 जण त्यांनी नेमक केले. आणि फर्स्ट योगेंद्र तीर्थ आले तांगेल मागशी 4 जण घेऊन टोटल 58 वर्ष त्यांनी 4 जण तांगे तांगे टाइम काही जातो. पण कसं जाऊन मसाला रे राघवेंद्र स्वामी असतानाची तांगेल चल्लो लक्ष्मीनारायण आचार्य चल्लो तक्का तांगेल चालल्याक एक चाल जाऊन असता म्हणजे राघवेंद्र स्वामी मरी मगा त्या टायमार तक चालल्याक नाव जाऊन नसतं त्यांनी स्वामीना ह्या वरने स्पीड येतले म्हणून सांगून जाऊन असतात त्यांनी तो चाललो होड जाऊन तांगेल सक्कड शिकून सगळं त्याला तशी तांगेल त्या पांडित्या गिंड्याच्या पडून राघवेंद्र स्वामी नेमक केलं उपेंद्र तीर्थ म्हणून चारली स्वामी कसं नसते त्यांनी हक्क काणीनु पट्ट दिनु वादींद्र तीर्थ म्हणून नाव दवरतात. तिथे तांकां वादींद्र तीर्थाक पुराकडे नाव बरें आसता ताका समजा आमकां समज तांगेले पांडित्य म्हणून तांगेले प्रकार जाल्ले विशय मंडन जेवो सगळं पळोवन कुमारजन सगळं हो ह्यो कांय मुद्दत जेवले तीर्थ चलतात की म्हणून एक माते एक म्हणून आसता. तशी तांणी पट्टा येत तशी ती तांणी केलें एक व्हड काम कसं सालेरी राघवेंद्र स्वामीन कसं न्ही संपादन केलें 2 वृंदावन आसा 2 जाग आसा म्हणून ते शाश्वत जावन मोठा वर्ष म्हणून करून तांचे एक सगळं दाखलो सगळं करून सोडतात. आजी कधी शाह अमल म्हणून एक दाखलो आसा तांकां राघवेंद्र स्वामी दिले कशी ताजे नंतर ते कशी तांगेले नांवार बरले म्हणून संकेतन सगळं दाखलो आसा ते गव्हर्मेंट रजिस्टर जाते. तशी तांकां राघवेंद्र स्वामी ಬಗ್ಗೆ भक्ती एक भक्ती आशिल्ली तरी तांणी दुसरो सगळो ग्रंथ बरयला तांगेलें नांव अगत्य आमी योचना पण गुरु गुणस्तवना म्हणून एक तांगेलें स्तोत्र आसा. तांकां कसं म्हणून सांगलें राघवेंद्र स्वामी ते मध्वाचार्याचो सुरू करून तांणी एक स्वामी ಬಗ್ಗೆ एक श्लोक करता येऊन राघवेंद्र स्वामी आयले नंतर पुरा ग्रंथमाला कशी पुरा म्हणून डिटेल्स सगळं दिला गुरुगुणस्तवना भितर. ते केल्यानंतर तांणी संचार गेले गांवां वृंदावन येत राहिले हें जाल्लें 1735 त्या काळार जाल्लें हें म्हळ्यार हाका दाखलो समेत आसा 1735 तांणी वृंदावन येत येवन तांगे भारतीय शिष्य सगळं राबलींची तांणी गुरुगुणस्तवन तांणी वाजून सामकें सुरू केलें. वाजून ते कैद जाता म्हणटना सगळे राघवेंद्र स्वामी वृंदावन हाल न्हू ताजे घालेले पुराची किरीटा पुराची हागेले वादेंद्र तीर्थ आंगार येवन पडलें ते वृंदावन हल्लेलें प्रति एकल्यान पडलें दिसलें त्या ती रेकॉर्डिंग जालें म्हणजे हें दाखोवन कसं म्हणून सारी जिवंत जावन राघवेंद्र स्वामी ताजे भितर बरें आसता ताजें काम बरें कशें करता म्हणून एक दोन्ही तें तांकां तें प्रीत येता म्हणून दाखोवलें जालें कशी अप्पण्णाचार्य स्तोत्राक साक्षी हया स्तोत्र म्हणून ताणें अंकीत दिलें तशी हाचे बाकी वृंदावनाची तलेदू गेलें म्हणून सांगून करतात. हें राघवेंद्र स्वामीन केलेलें ते वृंदावना भितर आसून केलेलें दोन्ही पवाड म्हळ्यार सगळं दाखलो समेत आशिल्ली भितर क्लियर कटपणे पळयत त्यात बागे. तशी तिन्नी कसं जालें म्हळ्यार तांगेलें की विजयदास म्हणून विजयदास म्हळ्यार दास परंपरे भितर एक दास चतुष्टय म्हणटा आमी कोण म्हळ्यार एक पुरंदरदास मागशी कोण म्हणसर विजयदास नेक्स्ट कोण म्हळ्यार गोपाल दासू ताजे नंतर जगन्नाथ दास हांगे दास चतुष्टय म्हणून नांव. हे दोन्हीचे विजयदास कसं जाता की मंत्रालय येतात मंत्रालय येतात कसं जाता शिष्य वर्गे गेले नसतात गोपाल दासाक ते वृंदावन पळयत तांगे तोंडार देखून एक पद देता नोडिदे गुरुरायरा नोडिदे गुरुरायरा नोडिदे म्हणून पद दिसता गेलें. सगळे वृंदावना भितर राघवेंद्र स्वामी मात्र नाही देवार प्रति एक अंश सांगा मध्वाचार्य सर तशी भक्तीजन सगळं गुरू आसाची तांगेलेकिंत सन्नाक शिकयता ती तांगेलेकिंत ಹೊಡ್ಡಾತ आनी शिकताची कोरून तांगेले ಒಟ್ಟು राघवेंद्र स्वामी देवालामेश्वर वृंदावना भितर आसाची म्हणून हे उत्तराक आनी ते स्तोत्रा भितर सांगतात यथाशक्ती
प्रदक्षिणा म्हणून कितलं कोण प्रदक्षिण करता ते त्या राघवेंद्र बृंदावनाक आणि सर्व यात्रा फलावाप्ते यथाशक्ती प्रदक्षिणा म्हणून कोण तांगेले ताकद समजावन तांगे शक्ती समजावन कोण राघवेंद्र स्वामी बृंदावन सुत काढता ती तांकां सर्व यात्रा फलावाप्ते सकळ यात्रे फळ मेळटा म्हणून सांगून असतात ते बाप्पाच्या स्तोत्रा भितर अन्नी ते विवरण करतात कसले ते सांगता म्हणून सांगल्यार म्हळ्यार त्या बृंदावना भितर खंयचे देवालय रूप आसा म्हणून सांगतात तांकां एक नरसिंहान रूप एक रामान रूप एक कृष्णान रूप इतलें सगळें सांगते कारण कसं म्हणून सांगल्यार ते खाली बृंदावन सुत्त काडले महिम कितले म्हणून दाखोवची एक आनी तांणी विजयदासान तांणी संत पडयले निमित्त शिमा तेन्ना आमकां दिसता राम कसं दिसता न्हू गीते भितर एक उत्तर येता आनी त्या उतरा भितर कसं म्हळ्यार स्वता तागे वटातील अर्जुनाक ताणें म्हणचे कृष्णान तुका हांव आतां विश्वरूप दाखयता दिव्यम ददामी ते चक्षु तुका हांवें 2 दाळ दिता तुवें आशिल्ले दोळ्या निमित्त तुवें रूप तूं पळोवंक येना पूण कशें सांगून अर्जुनान हांवें देवळां दिता पळय तशी जी कोण कितलें साधन करून आसता न्ही तांगेले त्या बऱ्या अर्थांनी पळोवचो तुजी साधारण दोळ्यांनी शकट न्ही हें हाका आनी एक उदाहरण म्हळ्यार तिरुपती वेंकटरमण आसा त्या वेंकटरमणाक खाली आमगेले तसा सगळें पळोवचें वेंकटरमणा मूर्त पळोवन येतले सर जाल्यार समाज साधन केल्लें वेंकटरमणान चिन्मय शरीर दिसता म्हणटा दिसून पळोवन आयिल्ले जे बरें आसा एक व्यासराय स्वामीन पळयल्लें एक गोपालदासान पळयलें ताजे नंतर विजयदासान पळयलें हें सगळें देवाचें तांगे साधन बरें ते दीस सोदतुची पूर्वजांना दिसता म्हणून न्ही त्या अर्थ तितले व्हरचो आनी कसांनी न्ही हें विजयदासा काळार विजयदासान केलेलें हें ताजे नंतर कसां जाता जन आचार्य बगे आनी त्या विजयदासा काळाक गोरसोटावे ज्ञानसत्र म्हणून सुरू केलें तेन्ना विजयदासा टायमार फक्त 3 जण स्वामी जावन वतात वादींद्र तीर्थ ताजे नंतर 2 जण स्वामी जातात तेन्ना ते दासान सगळे येवन तांगेले दास दिक्षे दिवन दासान पद्य सगळें सांगून करचें हे कडेन ज्ञानयोगीन येवन तांगेले लेखा सगळें हें व्यासान बरें सगळें बरोवचें अशें सगळें करून एक व्हडलें ज्ञानसत्र जाता वता एक कडेन दास साहित्य चढता वता हें पुरोजान मंत्रालयान तुजी म्हणजे हें सांगी कसं जालें म्हणून सांगलें एक राघवेंद्र स्वामी बृंदावन प्रवेश केलो म्हणून तागेली काही जी आयली सशरीर जावन करून तो कितलें सगळें काम करयत वता जनांक म्हणून एक दोनी कसं म्हळ्यार आदिक तें क्षेत्र चढत ताजे मोहर चढतून येना ते गोपालदासान म्हणचे आसा हे क्षेत्राचें प्रवर्तमान जावं तो तांकां डौल म्हणटी कसं येना दिवस गेले तशी हांचो प्रति एक प्रवर्तमान येता म्हणून त्यात आमगेले दोळे आमी पळयत आसा म्हणून फुडें श्री मंत्रालयाक आत्ता मंत्रालयाक कितलो व्यत्यास म्हणून एक जनाल ताजे बद्दल अशी एक आसक्ती एक जनाल बद्दल अशी एक कश्यमी राजा सूर्याक प्रत्यक्ष देवता म्हणटा सूर्य दोळे देवा एक देवते म्हणून तशीच जी राघवेंद्र स्वामी ते बृंदावन आशिल्ली घोस करत आनी ते नमुने पोवाडा जाता तसाची पळयताले बरें जाता तसाची हें सगळें जावचें कारण कसं म्हणून तांणी भितर आशिल्ली बी जावची पोवाड म्हणून तशी ती नॅक्स्ट थंय कसं जाता गोपाल दास येता जगन्नाथ दास येतात तांकां तरी ते बृंदावनाक भरती कनेक्शन आशिल्लें कारण पडोवलें निमित्त म्हळ्यार विजयदासा निमित्त गोपाल दासा कसं जाता तांणी ते राघवेंद्र स्वामी बद्दल सुमार सगळें पद्य बरें ना तांणी म्हणून कितलें गोपाल दासान हें एक बृंदावन तुमी पळोवन अभ्यास करून घेतले तुमगे जिवनांत करचें साध्यातलें काम कसं ना म्हळ्यार तितलें पवर आसता तो बृंदावना भितर म्हणून ते जगन्नाथ दासा तशें नासता जगन्नाथ दासा कसं जाता म्हळ्यार तांगे जिवनाची एक चूकी समकोर तांणी येवन आसता तांकां आख्खा जावन आसता म्हणसर तांणी व्हडले पंडीत म्हणून तांगेले मातयेत आसता आनी हे दास जावन तितलें फुडें जाली काणी श्रीनिवास आचार्य म्हणून तांगेलें नांव विजयदासान तांच्या घरा येवन तांगे ते जेवणा येवं म्हणटा तेन्ना हे हांगे दासा घरा कसं जेवणा वचना म्हणजे जेवणा वचना अशी बसतात ते ताजे बाबा शिश्याले सांगून पडयतात म्हाका पोट्टा दुखेश निमित्त हांव जेवणा येना म्हणून ते आयकर फुडें आनी तेजे सकाळ दनपार ते तांकां जेवणा राखून आसतात आनी हे गुरू कडेन सांगून पडोशें ते पेटेल आयकर जशी गोपाल दासा कोप येता भिगेलो गुरू कव मान केलो तुका पोट्टा दुखी शाश्वत जेवणाचो म्हणून सांगून आसता तें सांगिल्लें तांकां बदल जावन ते श्रीनिवास आचार्याक पोट्टादूख सुरू जालें पोट्टादूख सुरू जाले तांणी फस्ट ट्रिटमेंट करून येता कसं ट्रिटमेंट केल्यार कसं जाता वचना
कडे कसं करता की त्यांनी सीधा हनुमंताक वचून हनुमंताला वचून थंय एक कडेन सिद्धी करचे प्रयत्न थंय वरें जायना कारण लास्ट तिरुपती वताय तिरुपती वचून थंय सेव केलेली की एक वार सेव केलेली कसं नाही जायना त्याच्या नंतर सीधा म्हणजे मंत्रालय येतं श्रीनिवास आचार्य मंत्रालय येऊन मंत्रालयात सेव सुरू जाता एक 10 दिवस केले कसं नाही जायना केलं की तांकां एक मना भितर दिसता हे गोष्ट समजावचे नाही की म्हणून त्या दिवस वृंदावन येतात आपण सांगताय म्हाका कसं उत्तर म्हणून कळना अशी रबले फाल सगळें तुका बदल उडून मी जीव काणी येता त्या दिस रात्री स्वप्न राग स्वामी सांगता तू केलेले स्वत्तम द्रोह तुगेले गिंता मालगडेचे तू केले अवमान द्रोह ताका तू अनवशीत अशें देवाक ताका सोडे देव केन्नाय बेजार पावना ताका भक्ता सोडे खंयची सुद्दां सोडा म्हणून सांगता त्या जावन तूं केलेली चूक ही तू तसंच चूक केली तेन्ना देव तू हात धरना हनुमंत तू हात धरना हांवें हात धरचे जायना तू कोणा द्रोह केला पळय तागेले वचून तू ते क्षमापण मागले मात तू देखून भायर पडटा त्या जावन तू थंय वयचें म्हणून स्वामीन स्वप्ना भितर सांगून आसता ती काणी आमकां इतलें रबेता इतलें सगळें सांगचे बघे खातीर मल्ले मेघे नमस्कार ब्रह्मांता गुरुव साक्षात इत्तं दैवं श्रेयपदी आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्म जन्मनि कृष्णार्पणम्।